एब्रॉड आवच न्हू काम कोरका जाल्यार MS करूं वा MTech करूं वा म्हणाल ह्या पूरा क्वेश्चन्स तुमगेल मना आसला री हे आन्सर हे पूरा क्वेश्चन्स आन्सर आमगेल आयज प्रोग्रामांत आज आमगेलो टू विश्व कोंकणी केंद्राच्या स्टुडिओंतू निखिल कामत आसा. निखिल हांव ह्या कार्यक्रमाक तुका स्वागत करता. निखिल सिना OS म्हणेल कंपनीन तूं लॉजिस्टिक सपोर्ट इंजिनियर जावन काम करतास. निखिल तूं आतां जर्मनींत आसा सो जर्मनी वचका म्हणून फर्स्ट केन्ना दिसलें तुका? सानका एक्चुअली 2017 तू कसं म्हळ्यार म्हाका एक्सेंचरान फर्स्ट काम मेळ्ळें सो चिकेची ऑफर डिले जाल्ले सो आय हॅड रियली 6 months टायम इन बिटवीन. तेन्ना हांव कसं करतशिलो म्हळ्यार सकाळी अन्ना हेल्प करतशिलो सांजे जावा शिकचे वतशिलो सो चिके रिफ्रेश करुया म्हणून न्हू म्हाका सकाळी मस्त टायम आशिल्लो सो कसं एक दीस कसं जालें म्हळ्यार अन्नाले आंगडीन झेरॉक्स करतशिलो सो आय हेल्प म्हगेले अन्नाले एक स्टेशनरी आंगड आसा सो तेन्ना एकलो म्हळ्यार जर्मन आयलो सो इट्स लायक आमगेल गांवांत तूं मस्त जर्मन्स येता एवरी इयर सो कसं जालें म्हळ्यार तेंगेले ते एक्सचेंज प्रोग्रामा निमित्त सो ही वॉज अरावंड 20 सो झेरॉक्स काडलें हांव ताका दिल्लें कडेरी आय सेड अ जर्मन वर्ड ऑफ विडाझेन म्हणून सो ही वॉज शॉक्ड सो कसं म्हळ्यार ह्या गांवांत तूं इंग्लीश उलयतले नाची सो हाऊ कॅन यू स्पीक जर्मन म्हणून सो हांव केला म्हळ्यार रिसर्च करतशिलो थोडेची जर्मन कशी उलोवचें म्हाका फॉरेन लँग्वेज नवो लँग्वेज शिकचें म्हळ्यार घेतना फूड मोटिवेशन आशिल्लें सो आय वेंट लायक कॉन्सन्ट्रेट लिटल बीट इन जर्मन कडेरी नेक्स्ट डे दुखून ताण म्हाका म्हगेलें मोटिवेशन पळोवन यो स्कुला तो स्कुला काम करतशिलो सो हांव हांगा 1 वर्ष आसा सो म्हाका बोर जायना तर फ्री टायम आसतना तूं उलो येता म्हगे लागीं म्हणून सो देर इट स्टार्टेड अँड द वर्किंग विथ जर्मन्स म्हाका ते मस्त इश्ट जालें सो हाऊ अटेंटीव दे आर तांगेले पंक्च्युएलिटी कितले तांगेली टायमा येताची सो इट्स लायक समथींग डिफरंट वीच आय डीड नॉट नोटीस हियर सो म्हाका तें मोटिवेशन स्टार्ट जालें थंय दुखून अँड लँग्वेज वॉज ऑल्सो सो 2+ पॉयंट जाले सो तशें जावन म्हाका थंय मोटिवेशन स्टार्ट जालें म्हणून येता. ओके सो तूं नेटेन तूं इंजिनियरींग करतरी सो ताजे नंतर तूं आत्तां जर्मनीन तूं स्टार्टअपान काम करतास सो ह्या मदीं तुगेलें करियर पाथ कशें आशिल्लें म्हणून सांग. ओके सो म्हळ्यार वरी म्हगेलें एक्सेंचर फर्स्ट कंपनी सो इट वॉज डिलेड अँड देन आफ्टर 6 months 2017 एंडान तूं म्हाका जॉब मेळ्ळें सो लायक आय वेंट अँड जॉयन बँगलोर एक्सेंचर सो थंय अगेन म्हगेलें मात्तें आनी तें कशें सो आय वॉन्ट टू लर्न म्हगे प्रोफायल लायक चड प्रोफिशियंट जावका जर्मनान तूं म्हूण सो एट द सेम टायम आय वर्कड अँड इवनिंग क्लास घेवचें स्टार्ट केलें जर्मनान तूं सो क्लास न्ही एक्चुअली हांव यूट्यूब पळोवचें स्टार्ट केलेलें सो अँड एट द सेम टायम A1 कंप्लीट केलें म्हगेलें ओन जावन घेवन A1 इज द लेवल A1 A2 म्हणून लेवल्स आसा लँग्वेज B1 B2 सो देन हांव कशें करून न्हू एक्सेंचरा भितरीची आय गॉट अ लँग्वेज कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सो थंय हांव कॉन्टॅक्ट पळोवंक न्हू सो ती एकली टीचर आतां कॉन्टॅक्टांत आसा सो आय गॉट विदाउट पेड सो फ्रॉम एक्सेंचर आय गॉट अ कोर्स अँड आय कंप्लीटेड A2 देर सो अँड देन A2 जाले नंतर सो म्हाका मर्सिडीज बेन्झा हांव एप्लाय केलें सो खरें म्हळ्यार थंयच A2 कंप्लीट जाता तरी म्हाका भायर एक दिसलें मर्सिडीज बेन्झान तूं ऑफर आसा इफ यू कॅन कंप्लीट A2 यू कॅन एप्लाय फॉर दीस म्हणून सो थंय एप्लाय केलें सो आय सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट अँड थंय म्हाका एक्चुअली थंय फील जालें जर्मन कंपनी म्हळ्यार कशी आसता म्हणून सो म्हगेले बॉस वय थंय जर्मन जावन आशिल्लो सो हांव पुरा क्लायंट्सा लोट काम करतशिलो सो इट वॉज डिफरंट मर्सिडीज बेन्झ इज लायक म्हाका थंय फील जालेलें म्हणून येता सो आफ्टर दॅट आय स्टार्टेड एप्लायींग सो हांव हांगा काम करता सर हाऊ द वर्ल्ड वील बी देर म्हणून म्हाका आनी चड नेक्स्ट स्टेपा वचा म्हणून दिसलें सो आय स्टार्टेड एप्लायींग सो लायक हांव कोवीड टायम स्टार्ट जालें सो फ्रॉम देर आय एप्लायड अरावंड 100 जॉब्स सो अँड it was out of the 100 I got 3 offers so and also 2 interviews arda solla but finally I decided to go for Sina's game bia so to mention kelala so it was कसे की म्हाका ते सान गांव जाल्यार थंय वचा म्हणून दिसलें सो या इट वॉज अ गुड डिसिशन म्हणून ओके तूं आतां थंय जर्मनीन तूं लॉजिस्टिक सपोर्ट इंजिनियर जावन काम करतास सो त्या रोल तुगेलें कशें आसता बेजिकली तुगेलें काम एक्चुअली म्हगेले इट्स ऑलमोस्ट क्लायंटा वट मस्त नियरली काम करचें सो इट्स लायक आमगेले प्रोडक्ट ऑलरेडी थंय वर्क जाता आसा सो तांगेल प्रोडक्टान कसं न्ही तांणी सनची डिफरन्स पळयल्या री सो इफ दे फायंड अ फ्लॉ or an error so तांणी कुडले रिपोर्ट करताचे so I am the first contact person so म्हाका मस्त responsibilities because I have to take it immediately so based on that the
priority वेरी हांव डिसायड करता if the problem has to be immediately solved or not. For takka German जावपाची कला मला आता it's I work for a car plant, a Volkswagen मिगल client. So it's like थंय car production राबले म्हळ्यार तांकां कोटी कडल्यान लॉस जाता. So एक मिनिट ते important. So in case प्रयो one incident come तान म्हाका डायरेक्ट कॉल करताची. So I am responsible for taking it further. So it's like working very close with the client. So तसल पोझिशन आसता. ओके ग्रेट. तुगेले ह्या करियरान तूं मुखार वयल्या जेनी आमी उलोवच फुडें तुगेलें गांव तुगेल्या घराचे विशयी आमकां सांग. श्योर सनाका. सो हांव एक स्मॉल टावन स्मॉल विलेज म्हळ्यार कोटा म्हणून गे न्हू. सो कुंदापुरा लागींची मिगेल आन माई एक झेरॉक्स अंगड आसा एक न्यूज पेपर आमगेल गांवां पुरो न्यूज पेपर आमी डिस्ट्रिब्यूट करचे. सो वय मिगेल आम्मा हाऊस वायफ. सो आनी मिगेल भयणी आतां डॉयचे बाना जॉइन जाला ती सिव्हिल इंजिनियर 3 महिने 10th शिकिल्लें. सो तशी मिगेल सान बॅकग्रावंडा दुखून आयलेलो हांव. सो म्हाका कळ्ळें कशी हार्ड वर्क जावका कशी वचका म्हणून ते मस्त लायक लायफ हॅज टॉट मी. सो ओके तूं चांगला वरयता एक सान बॅकग्रावंडा दुखून येऊ न्हू जमनी वतना फस्ट वतना तुका थंयचे एक कशें एजेस जेवचे कशें जालें थंयचें एनवायरमेंट कशें दिसलें तुका. वय सो लायक नॉर्मली पीपल कसं म्हणटा म्हळ्यार जन लायक होम सिकनेस जाता अशें जाता तशें जाता म्हणून. सो वयता मात मस्त आशिल्लें कळ्ळें म्हळ्यार वतान सांगशिल्लें तुका आनमाल दुखून दूर वता अशी तशी. बट हांव त्या नेगेटीव स्टफ सायडा दवर न्हू पॉझिटिव्ह घेवन गेल्लो. सो अँड इट वॉज व्हेरी नायस. सो थर्ड विका दुखूनूच आय स्टार्टेड गोईंग आउट लायक मीटिंग न्यू पीपल रेस्टॉरंटा वच्चे फेसबुकांत मस्त हें आसा ग्रुप्स. सो इंडियन्स नंती नाच मिगेल गांवांत तूं आसाची व्हेरी यू कॅन काउंट देम. सो शी असल्या भायरी याना जन. सो बट स्टील कशें की नेटवर्किंग स्टार्ट केलें. अँड माय कंपनी वॉज एट दॅट टायम व्हेरी स्मॉल. So only 35 people आशिल्लीं ती 35 to 40. So then पुरा पार्टी हांव अटेंड केला. सो आमगेल तांणी मस्त इव्हेंट्स दवरत आशिल्ले. सो मिगेल फर्स्ट फ्रेंड्स आर माय कंपनी फ्रेंड्स. थंय इंटर्न आसताची प्रॅक्टिकांट म्हणटाची थंयचे म्हळ्यार सनच पोझिशन इंटर्नशीप करताली. सो दे वर ऑल्सो स्टुडंट एंड दे वर ऑल्सो यंग. दे वर व्हेरी ओपन. सो हांव थंय लायक मॅरीड किड्स आशिल्ली जायनाची. सो आय डिसायडेड टू गो फॉर यंग पीपल टार्गेट. सो तांणी मिगेल फ्रेंड्स मस्त मॅक्सिमम फ्रेंड्स मिगेल कंपनी दुखून म्हाका जाली म्हणून. सो तशी तांगेल फ्रेंड्स आनी 5 फ्रेंड्स जाली ती. सो इट्स लायक नेटवर्किंगाक कसं नाही कष्ट जायनी म्हाका म्हणचे प्रकार लायक क्लिशे आशिल्ले म्हणके एलोन रपका कष्ट म्हणून त्या बद्दल नाही म्हणा म्हणत. ओके सो तू थंय केलेला टाइम स्पेंड केलेला केला फोटोज पळय. सो तू आमकां सांगता केन्ना तू चमकेलेलो म्हणून. हें आमगेल कंपनींत एक इव्हेंट जालेले. सो आमगेल लायक दोग जन इंडियन आसात आमगेल टिमान तूं. सो एक हांव फर्स्ट जॉइन जातना एक तो एक 60 years योगन म्हणून तो स्विडनाचो तो आनी हांव मात्र आशिल्ली टीम. सो देन द टीम ग्रोन. सो दीस इज वन ऑफ द वर्कशॉप वी हॅड. ओके सो हे आमगेल टीम इव्हेंट तुका सांगलें म्हणके आमगेल कंपनीन मस्त इव्हेंट्स करताची. सो नेटवर्किंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट. सो हांव एक वय मिस करना बिकॉज कोणकी नवो पर्सन ते मेळटा म्हणून तशी. सो हो मिगेल फ्रेंड रोबर्ट म्हणून तो एक्चुअली थंय सिनावेसान तूं प्रॅक्टिकन सॉरी हें करता आशिल्लो इंटर्नशीप कडेरी आतां ताणें सोडलें. बट तो थंयच एक सान हळ्ळीचो साल्स गिटार म्हणून तो एक फावटी इंडिया आयलेलो. सो तशें जावन तागेल इंडियन एक्सपिरियन्स म्हाका सांगलें ताणें. सो तशें आमी कनेक्ट जालीची. सो तागेल घरा चमकलेलो तागेल घरा राबिलो हांव तागेल आनी तागेल आन फार्मर. सो तांगेल घरा मागशी गद्द हो एक्चुअली वीट तांणी कट केले नंतर समरा एंडान तूं. सो ह्या समरान तोपास तागेल कजिन्सान म्हाका आपयला. सो आमी ट्रॅक्टरार वचून कसं करता म्हणलें. सो हें एक्चुअली विंटर म्हळ्यार कशी हार्श आसता म्हणून म्हळ्यार हांव नेगेटीव सांगतना. बट स्टील एक्चुअली विंटर इज लायक मस्त हें जन भायर येनाची भितरी बसताची पल्ल पोवन वता. सो वेन आय केम टू इंडिया सो त्या डिफरन्स म्हाका नोटीस जाला एक फावटी. सो वय हांव दिवाळी वय म्हळ्यार थंय आसतना कसं करचें जायना म्हणून. सो बट हांवें दिपावली सेलिब्रेट केल्ले. सो आय इन्वायटेड मेनी पीपल. सो तशी घरांत वय मस्त जाणां इन्वायट करता. सो कूक करता. सो कुकिंग हांव शिकला. दीस वॉज दिवाळी सेलिब्रेशन. सो हें क्रिसमस एक्चुअली
मिगेल कलीग आलेकली आम्मा मिगेल नेबर सो तीने म्हाका इनवायट केलें लास्ट अकले म्हळ्यार क्रिसमस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन जर्मनी ते फॅमिली पुरा वट्ट करचे हांव एकलो घरा बसता मिगेल फॅमिली दूर आसा म्हणून न्हू तेका तिगेल आम्माक पाप दिसलें सो यो आमगे ते म्हूण सो आमी बोर्ड गेम खेळ्ळी ती 24th रात्री आनी इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टंट डे इन जर्मनी सो हायली होली इवनिंग ओके 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 सो थंयच्या टेम्परेचर -8 आशिल्लें वय त्या इंस्टाग्रामार केलेलें ओके सो हे दिस इज एग्जाम्पल लायक थंय जेवण खाण कशें जाता म्हणून सो तेची हांव मोटिवेट करचें जेन्ना म्हळ्यार लर्न कुकींग सो हें हांवें अंजलाचे फण्णा उपकर केलेले विथ सुराय सीत सो वय हेची घरान सेल्फ केलेलें सो हें एक्चुअली एक थंय एक लागीं हळ्ळीन तूं एक साऊथ इंडियन रेस्टॉरंट आसा सो हानोवरान तू मेळची बारीक कश्ट साऊथ इंडियन ते आमी ताण नवें रेस्टॉरंट ओपन केला म्हणून ट्राय करचें थंय चमकलेली सो मसाला डोसा आमी खाल्लेले ते ओके सो हें फर्स्ट टायम हांव इंडिया येताना आयले नंतर खाल्लेले मसाला डोसा आमी अज्जा थंय चमकला लोटपाक ताजे नंतर आमी हॉटेला वचून गे न्हू मसाला डोसा खाल्लेले सो इट वॉज माय या मस्त दिवस 2 वर्ष दुखून खायन अशी एक कपटी मसाला डोसा खाताना भारी संतोष जालो ओके 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 सो आनी कसं केलं की पहिला तर रिसेंटली तो 1.5 year नंतर तू हॅपन इंडिया आयलो सो आनी कसं अयो आनमान तू भारी खुश इसा नाका मिगेल फेवरेट म्हळ्यार सुंगटा फण्णा उपकरी सो आम्मान आयलेले 2 दिसाकाची उकडी सीत आनी सुंगटा फण्णा उपकर केलेले त्यान तू हेवन म्हण दिसलें मस्त दिवस मिस केलेले तेंची वय आनी अनमान आप्प वय केलेले सो त्या वय बारी लायक जालेले तूप घाल घेन एक्स्ट्रा येस आनी मोगान वय वय ओके सो आता हा पूरा तुगेला जर्नी चला सो आता तू जर्मनी वचाक आता तू तागेला उरलायलो तू डिसायड केला पण तू कसं प्रिपेर केला आनी इवन आता आनी वच्चे जनान आलोचन कोरका जाल्यार ताणी कसं प्रिपेर कोरका आनी कशी अप्रोच कोरका एक जर्मनी जॉबा ट्राय कोरका जाल्यार ओके सो हांव दोग जाणां टार्गेट करता सर लायक फ्रेशर्सांक हांव कसो टिप दिवचें म्हळ्यार लर्न अ फॉरेन लँग्वेज सो इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट वय सी शिकता ती जावा शिकताची त्या वय बट मेन इज कम्युनिकेशन थंयचे जनाक तुमी उलयलेले अर्थ जायना जाल्यार थंय तुमकां यूज जायना त्याची सीच वट्टूची सीच कशी सी जावा तुमी कॉलेजात शिकताची जोट्टू कसन्याची असल कसन्या शिकाची सो दॅट सॉरी तुमी कसन्या उलयत जनाला उलयत कम्युनिकेट करूं येता जना लागीं आनी थंयचे जनाला कम्युनिकेट करूं येता तुमगे तांची एक टार्गेट कंट्री दवराची आय मीन भायर वचका म्हणच न्हय इवन मे बी इन एक्सेंचर इवन इन मर्सिडीज तुमकां आनीक चड एक्सपोजर मेळटा बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लायंट्स आर युरोप सो इफ इट इज US इंग्लीश जाता बट युरोपान तू मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसता थंयची टार्गेट लँग्वेज कसं त्या प्रोजेक्टा समजावन खंयची एक लँग्वेज शिकाची म्हणून फर्स्ट जॉबान तू त्या मिगेल एक टिप्प सो इफ ही इज अ एक्सपिरियन्स पर्सन 5-6 वर्ष एक्सपिरियन्स आशिल्लो म्हणून सेकंड ग्रुपाक सो तांणी कसं म्हळ्यार वय लँग्वेज शिकाची एट द सेम टायम इंग्लीश स्पीकिंग जॉब्स अप्लाय करायचे इन बिग सिटीज सो बर्लिन अशें पुरो एक हामबर्ग अशें पुरो थंय मस्त इंग्लीश स्पीकिंग जॉब्स आसता सो थंय अप्लाय करून न्हू वचें येता सो तशी सो दॅट इज वन ऑफ द बेसिक टिप आय विल गिव ओके सो तू ताका कशी प्रिपेर केला तुगेला जर्नी ओके हांव फर्स्ट ऑफ ऑल तेंची म्हळ्यार बरी लँग्वेज शिकलो B1 थंय शिकलो ताजे नंतर अप्लाय करचें स्टार्ट केला लायक आय अप्लायड लायक फूड सांगला म्हणके 100 जॉब्स अप्लाय केला अराउंड 100 आपशी चड म्हणून येत म्हाका लॅक ना बट कडे रे ते 3 महिने नंतर 3 महिने अप्लाय केला कोविडा टायमार ताजे नंतर एक येवच्या सुरू जालें फर्स्ट हें चयलेलें कडे रे ताजे नंतर आनीक म्युनिकांत एक जॉब आयला कडे आनीक तिन्नी जॉब आनीक साना कॉन्स्टन्स म्हणून थंयचे एक आयला सो इंटरव्यू दिता राबलो कडे री जाल्यार हांग हे कंपनीन तू हांव इंटरव्यू स्टार्ट करतनाची आय सेड आय कॅन स्पीक जर्मन अँड इफ यू वॉन्ट वी कॅन स्विच टू जर्मन सो तांणी दिसलें लायक ही इज शोईंग दिस कॉन्फिडन्स तांणी 4 उतर उलयली मी गेल्याक जर्मनांत सो ताजे नंतर तांकां एक पटी इम्प्रेशन जाल्लें म्हणून हांव सांगता सो इट वेंट व्हेरी स्मूथली सो फायनल राउंड म्हाका ऑफर वय तांणी 2 दीस भितर दिल्लें सो कशी करूं येता म्हळ्यार आय अप्लायड टू वेरियस वेबसायट्स सो इंडीड म्हणून एक वेबसायट आसा इंडीड कडे लिंक्डइनार वय केलें कडे मेन एक वेबसायट म्हळ्यार बुंडस अगेंटूर म्हणून ते थंयचे वेबसायट सो हांव लिंक डिस्क्रिप्शनार दिता कडे त्या वेबसायटान तूं सो यू कॅन फायंड जॉब्स
टू इंडिविज्युअल सिटीज. सो आतां हनोवर म्हळ्यार हनोवर म्हण फिल्टर करूं येता तुमगेलें जॉब डिस्क्रिप्शन दिवेत जॉब टायटल. सो देन हनोवरा भितरय तांणी थंय तांगेले जॉब ऑफिसां कसा पुरा दिवन आसता पळय सन सन कंपन्यो थंय पुरो लिस्ट जाता. सो लिंक्डइनार हडोड जॉब लिस्ट जाता जाल्यार असल सन सन मेळना. सो दॅट इज द थिंग म्हाका तें युजफूल जालें. आनी सेकंड म्हळ्यार हांव स्कायपान थोडो दुड्ड घालचें आशिल्लो. ओके. हांगा दुखून डायरेक्ट एचआर नंबर दिताचे. सो आय यूज टू कॉल देम अँड आस्क देम हांव इंटरनॅशनल आय कॅन स्पीक जर्मन, वूड यू कन्सिडर मी एज अ कॅन्डिडेट. तशें जाल्यार हांव एप्लाय करता आसा म्हणून. सो वेन दे सेड येस ओनली आय एप्लायड. सो तांकां तें म्हळ्यार इंडिया म्हणजे करकर एचआर करकर करताची म्हण लेखनाची. वेन यू कॉल अँड आस्क सम थिंग्स दे सी यू आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स इट. सो नेवर हेजिटेट टू कॉल एनीवेअर इन युरोप. सो तांणी हें करताचे. सो एप्रिशिएट करताची. सो त्या एक टीप दिता. सो एट द सेम टायम आनी मस्त जालें तितलें एप्लाय करात. एक रिजेक्शन आयलें म्हूण सोवं नाकाची. सो तुमगेलें कामा वट्टू सांजे येवन एक 4 एप्लाय कराची, नेक्स्ट डे वता नेक्स्ट 4 एप्लाय कराची. तशी म्हगेलो दिवस तशी आशिल्लो. सांजे येवन एप्लाय करची आशिल्ली दिवस. सो तशी. सो तें हांव सांगता. ओके. थँक्यू निखिल. आज तू हांगा आयलो आमगे लोट तुगेलें जर्नी शेअर केलें आनी तशीची कशी एप्लाय करता म्हणून जनांक टिप्स समेत दिल्या तुका हांव धन्यवाद सांगता. या वेलकम सानका. तशीची तुमी हा कार्यक्रम पळोवन तुमकां एक एब्रॉडान तूं एप्लाय करता जाल्यार कशें करता म्हणून कोण आसता म्हूण लेखता तांचांगे लिंक हे डिस्क्रिप्शनान तो आसता ह्या व्हिडिओच्या. तुमी पळोव येता. हा कार्यक्रम पळयलो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.